मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीची बसका मगो पक्षाच्या कार्यालयात शेनवारा जाली। पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकराच्या मुखेलपणा सकयल जाल्ल्या बसकेक फोंड्याचो आदलो आमदार लवू मामलेदार सयत समितीचे हेर वांगडी हजर आसले। मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकराची भलायकी सारकी ना। मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान मुखेलमंत्र्याची भलायकी सुधारल्या म्हूण म्हायती जाहीर करतात, मात ताचेर कितलो विश्वास दवरप हो प्रश्न आसा। देखून मगो पक्ष मागणी करता की मनोहर पर्रीकराची भलायकी राज्य चलोवपा इतली सारकी जाय मेरेन मंत्रिमंडळान आशिल्लो वरिश्ठ नेता सुदीन ढवळीकराक मुखेलमंत्र्याचो ताबो दिवचो, अशें मगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान सांगलें। आयचें गोंयचें सिट्युएशन तें डिस्कस केलें आमी। जंतर मंतराचेर तांकां मायनिंगवाल्यांक सपोर्ट दिवपा खातीर आमी सहभागी जावचे अशें एक ठराव आमी पास केलो। आनी लिडरशीप न्ही, सगळ्या सदस्यांक दिसता मगो पक्षान आज एक डिसिजन घेतला, पूण तें आमी टायप करूना म्हणून आमी फाल्यां घेवपाक थारायल्ली पत्रकार परिशद 2 दिसांनी की लिडरशीप इश्यू जो आसा, मनोहर पर्रीकर आजारी आसल्या कारणान 8 म्हयने प्रशासन जे ढिलें जालां त्या खातीर बेगिनात बेगीन सिनियर मिनिस्टर आमचो मगोचो नेतो ह्याचे कडेन चार्ज दिवचो अशें परत एकदां आमी मगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीन ठराव घेतला। दोगा आमदारांनी राजिनामो दिल्ल्यान 2 जाग्यार वेंचणूक जावपाची आसा। सुदीन ढवळीकरा कडेन मुखेलमंत्री पदाचो ताबो दिलो ना जाल्यार 2 जाग्यार मगो पक्षाचो उमेदवार दवरतले अशी शिटकावणी दीपक ढवळीकरान दिल्या। मनोहर पर्रीकर आजारी असल्या कारणान प्रशासन सुरळीत चलपा खातीर तो चार्ज ताका आमी डेडलायन आजून दिवं ना। परत आमची मिटींग आसा फुडल्या म्हयन्यात, त्या मिटिंगेक आमी फुडलो हो ठराव दितकीर कितें इफेक्ट जाता त्याचेर आमी फुडलो आमचे चार्ज दिलो ना जाल्यार तुमी ना आमी आजून कांयच चार्ज जर दिलो ना सुद्दां जाल्यार तुमी कॉन्टेस्ट बीन करता इलेक्शन अशें आमी अशें थरयता। आमी कॉन्टेस्ट करतले नाल्यार आमी सगळीं इलेक्शनां हय सारी एडमिनिस्ट्रेशन हें जालां, पॅरलायज जालां, त्या खातीर समज चार्ज कोणाक दिवना जाल्यार वी आर फ्री टू कॉन्टेस्ट ऑल इलेक्शन। जितान म्हाका कितें सांगलां की आपलें डिसिजन इलेक्शन डिक्लेअर जातकीर घेतलो म्हणून करतलो। हय, करपाची इच्छा आसा त्याची। डिक्लेअर इलेक्शन जावं न्ही, कोणाकूच खबर ना पाय इलेक्शन जातलें काय जनरल इलेक्शन जातलें तें तुमी सांगूं शकता? सांगू शकना न्ही कोण? कोणूच सांगू शकना। ते सांगलें न्ही तुका बाय इलेक्शन जातलें काय जनरल इलेक्शन जातलें हें शिरोड्यात तुमी कॉन्टेस्ट करतले। लास्ट टायम तुमी भरपूर काम केलं शिरोड्यात। हांव पर्सनल मतान इच्छा आसा, पार्टी कितें म्हणटा तेचेर अवलंबून आहा। इच्छा आसा कॉन्टेस्ट करपाची। फाल्यां पार्टीन सांगलें खंय वचून राव थंय रावपाची इच्छा तयार आहा।